असो या એટલી વે આની 2 મિનિટ પછી भाई भाई असो कंटिन्यू करे जा सुर करते श्री मागता सुर कंटिन्यू करी ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम 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 जय राम श्री राम श्री राम जय जय 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 राम श्री राम जय राम श्री राम जय ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा नमो शारदा मूळ चत्वारि वाचा गमू पंथ आनंत या राघवाचा जय जय रघुवीर समर्थ शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा जय जय रघुवीर समर्थ मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोध व्हावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा जय जय रघुवीर समर्थ। अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपति श्रीरामचन्द्र पूर्वेषाम् अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेजन हो, तुमच्या तुल्या ह्या रघुवीर तत्वाक समर्थ रघुवीर तत्वाक मग मनापासून अभिवादन। आज आम्ही काल जे विवेचन केले कालची विवेचना तू आम्ही खंय आशिल्लीं सांगा पळया। आम्ही मायेंत आशिल्लीं की ब्रह्मांत आशिल्लीं? म्हाका विचारल्यार आम्ही दोनींतूय आशिल्लीं। मायेचो बुरख पांगरून घेवन आम्ही ब्रह्म सोदूंक भायर सरलेलीं न्हय वे। तर हें कल्ल गौड बंगाल असं माया आणि ब्रह्म क्लिअर कळत का?
ब्रह्म सत्य केवल सत्यच म्हणून ताका कैवल्य म्हणटात. केवल सत्य ताजे शिवाय दुसरी खंयचेंय सत्य ना. हां, माया एक एक फावट दिसता, एक एक फावट दिसना, एक एक फावट सत्य दिसता, एक एक फावट असत्य दिसता, एक एक फावट अदृश्य जाता. हें कायम अदृश्यच आसता. जाल्यार तेंच सत्य आसा. जाल्यार तें दिसना आमकां. हां, भासना, जाणयना, कसलें करूं जायना ताजें. आनी ताजे उलट माया सगळें भर दिसता. दोळे हें केले की दिसता. एक रायाक कसली रोग जालेलो खंय, तरी वैद्यान सांगलें कलें, तूं सगळे कडेन तांबडे पळोवंका, तांबडे म्हण खंय वता थंय तूं तांबडे पळोवंका. म्हळ्यार तांबडे तुगेले नजरेन गेले न्ही की तुगेलो तो रोग बरो जाता. तो रोग अशें आसता तें वखद आसा म्हूण. रायूच नव्हे तो, ताणें ऑर्डर केलें. सगळे रस्त्यार कार्पेट्स घाल्ले तांबडे, आनी सगळे हाका तांबडी फुलांची झाडां लायलीं. सगळे तांबडे, लोकांनी तांबडेच कपडे वापरचे, अशें सगळें मस्त. तरी हें कल्ल्याक म्हूण अशी कल्ले आसा, जे न देखे रवी ते देखे कवी खंय. जे हड्ड मनशान दिसना तें सान्न चेडवांक पटकन लक्षांत येता. तरी सांगताना हांव सुखी जालें, कल चलयल्या रायान. हां, गंमत म्हळ्यार तीन सांगलें कल करचें, रायागेलें ऑर्डर आसा, तेमी तशें करपाचें लागता म्हूण. तो म्हणालो हांव एक आयडिया दिता रायाक म्हूण. तो वचूलो थंय राया मेळूक. आनी ताणें सांगलें हें कसलें चेंज करनासतना तुक्क तांबडें दिसता न्हय, बाकी सगळ्यांक तांबडें दिसता म्हूण ना. कल जें बरें ना तें तुक्क बरें ना, बाकी सगळीं बरीं आसात, हेल्दी आसात. तर तुक्क जर तांबडें दिसता, हांव ताजे खातीर एक जादूच कलकी हाडल्या, जादू हाडल्या की तें सकल्लें बदल नासतना तुका तांबडें दिसता. कल्लें तरी तांबडे गॉगल हाडलेले ताणें, चश्मो तांबड्या रंगाचो. तो ताका दोळ्यांक घाले भितर रायाक सगळें तांबडें दिसचें लागलें. तशी आमी मायेचे नजरेन पळयल्यार आमकां सगळी माया दिसता. तातूंत ब्रह्म दिसना. हें ज्ञानचक्षून सुद्दां ब्रह्म दिसना. कसलेय दोळ्यांनी हें जायना. आमगेले पंच ज्ञानेंद्रियान ताजें ज्ञान जायना ब्रह्म. तातूंत एकच जावंका. आनी एक जाल्यार आमी विंगड व्हरना ती शुन्य. शुन्य सुद्दां न्हय, आमी व्हरनात, तातूंत करपून वतात. असलें हें ब्रह्म. आनी माय म्हळ्यार खरें दिसता जाल्यार खरी आसना अशें म्हणटा ती. ती अशाश्वत आसा आनी वय न्हय. माय म्हळ्यार खरें जे हाजी उत्पत्ती जाता, उत्पत्ती जाता तेमी ताका लय आसा. जें यद दृश्टम तद नश्टम, ताका लय आसा. आनी उत्पत्ती जावचे भितरी ताज्या स्थित्यंतर जाल्लेलें आसता. सांज चेड उपजल की अगदी उपजलेले चेडूं कशें आसता आनी 10 दिसा चेडूं घार येतना तागेलें वजन थोडेपणी कमी जास्ती जाता. मस्तफान कमी जाता. डॉक्टर म्हणटा तें उदका आंग आशिल्लें कमी जाल्लें म्हूण. एनिवे तें कमी जास्ती जाता. घार येवन आसून दूद आनी मेळकी बरें गुटगुटी जाता. बाळ धरतात, बाळशें धरता म्हणटात तशी कडेन भराभर वाडत वता. वाडत वचून ताका जन्म आशिल्ली स्थित्यंतर, चेडूं जाता, चमकूंच्या लागता, स्कुला वचूं लागता, उंच जाता, तागेले बॉडी सगळें हें जाता. आनी जशी तागेले ग्रोथ जातकी खंय शिव येना ती खोळ सुद्दां, त्वचेची खोळ आप्यापी वाडत वता. तो कोण तो रावण बिवण दाखयता ती मायेन कसलो ताणें हात अशी केले की तागेल्या हातान शस्त्र येत खंय. तशें मायेगेल नजर पडचे भितरी तिगेल नजर आस न्ही तर सगळें तें जें जीवन आमकां मेळटा ताज्यान आप्यापीची अंतर बाह्य आमी बदलत वतात, स्थित्यंतर जात वतात. स्थित्यंतर खंयच्यान तूं फक्त देहान जायना ती, आमगेल मनांतूय जाता ती, आमगेल भाव भावनेन जाता ती, आमगेल प्रितीन जाता ती, आमगेल नजरेन जाता ती, आमगेल बुद्धीन जाता ती. आनी अशी कोर न्हू आमी वाडत वता ती. कडेकल जाता सान्न आशिल्लीं चेडवां स्कुला वच सारकीं जालीं. आईगेल पदर धरून रडत वतलीं चेडवां. कडेन आवसूक सांगता तूं येवं नाका, म्हाका लाज दिसता, म्हाका आसता चेडवां म्हूण. आनी एकलोच वतलो हांव स्कुलाक म्हूण वता ती. आमी मातशी सेवा सदनांत वतालीं. थंय नाना चौकट ट्रॅम्स येताले हळूहळी. आमी दोग तेग जाण हात धरून धांवत वतालीं. एक पण ट्रॅमा वळान पडची आशिल्ली. पुण्याक धांवन मुखार वचून तावळेची की आंग हगूर आशिल्लें न्ही, वचूली.
नंतर कोणाला पुणी आवस टर्न बाय टर्न स्कूलांतल्यान पावल्यान की ना बा म्हणून तांगेल्या सोयीनुसार येवन कन्फर्म करून वताली आयल्यान ती म्हणून. एनिवे, तर अशी ही माया तांच तिथ्यांतर जाता वता ती कडे स्कूलांत आशिल्ली तावळी अशी आशिल्ली लुकडी. हां, अशी धांवतच वच्चे, चमकून वच्चे म्हण म्हाका गोत नाशिल्लें. आतां म्हाका धांवच्या तर जायना ती, जाल्यार चमकूनची म्हळ्यार तेरू. तशी अवस्था जाल्या, वृद्धावस्था. तरुण जाली, सिनियर सिटीजन जाली. आतां व्हेरी सिनियर सिटीजन जावनचे मार्गार आसा. कड्डेल व्हेरी 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 जायना पडकल जाता. इट वेरीज, इट बिकम्स वियर्ड. हां, आणि हगूर 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 त्या सगळ्याचेय अस्थी मांस मज्जा सगळ्याचेय ऱ्हास जाता वता. रक्ता जोर कमी जाता म्हणटा ते तशी. पण भितरली जी चेतन आसा ती आमगल हातांत आसा. पयलीं राम जन्माचे राम लल्ला गेला प्राण प्रतिश्ठा केली. त्यांनी सांगलें हांवें तें हें करता ती कलें ताजेर तें निर्मित चैतन्य आसा. थंय कायम वचून थंय आमगल हृदयांतलें जे श्रद्धा आसा ती तांत उमटून येवंका मेडिटेशन करून तागेल चरणामृत पिवन येवंका, भक्ती भाव उमटून येवंका. तावळटे तशीच तशी वर्त ती मुर्ती, ताजी तेज तशीच तशी वता. नाल्यार निर्मित चैतन्य आशिल्ली ती, ताल्यार जर लक्ष दिनी तरी हगूर हगूर तें चैतन्य कमी जायत वता. जाल्यार आमगल भितर चैतन्य न्ही, ती माया न्ही, तें आत्मतत्व. तें आत्मतत्व हिने मायेने कोणी आमगेली जी मूळ माया निर्माण जाली तिने सगळी जड सृष्टी निर्माण केली. हां, आणि त्याच वेळार तांत एक मन घालें एन्जॉय करूंक. मन ना जाल्यार सगळे अनुभव मनाक येतात न्हू. एन्जॉय करना जाल्यार उपयोग केलो कोर न्हू म्हणून. तिगल एक मन आसा विश्व मन, आणि प्रत्येक जिवांतू एक मन घालें. तांतूय जास्ती विचार करचे सारकें मन घाल म्हळ्यार मनुश्यांत. हां, मन घालें आणि कड्डेरी तिणें कल कोरका त्या मनाचे हाजेरी मन आणि मेंदू आमकां दिलेलो. मेंदू हो जड, जाल्यार मन म्हळ्यार कॉम्प्युटरचो. कॉम्प्युटर कलें मेंदू म्हळ्यार कॉम्प्युटर. तें ऑपरेट करूंक मनाक सांगलें. आणि बुद्धी ही तांतुली सॉफ्टवॅर. बुद्धीन कल निर्णय केल्लो की हें सॉफ्टवॅर जाय, ही फायल काडी, ती फायल काडी, की ती फायल येता. ऑपरेटराक ती ऑर्डर करता हें दी म्हूण फायल. ती फायल येवन भितर त्याच विचार येतात मागीर, आनी ताजेर थावन बुद्धी निर्णय घेता. जाल्यार बुद्धी इतली प्रगल्भ आसता काही लोकांगली, हां, एक्टिवेटेड बुद्धी, की तांतू त्या आत्म्यागेल प्रतिबिंब पडता ओरिजिनल आत्मतत्वाचे. आणि आज हांवें आमकां लक्ष्मीक थंय दाखयलें त्या बाजूक सूर्य मावळचे आयिल्लो तें सूर्यबिंब, आणि ताजे मुखार ह्या बाजू सूर्य दिसनाशिल्लो, जाल्यार इतलें गोमटें ताजें प्रतिबिंब पडलेलें. प्रत्यक्षाहुनी प्रतिमा उत्कट खंय तशी तें ताजी इतली आभास सगळे कडेन पसरलेली. तो चिदाभास. जाल्यार मूळ खंयचें? मूळ सूर्यविंगड. पण ब्रह्म तशी सुद्दां न्ही. सूर्य बुड्डना तो जाल्यार ताज्यान सुद्दां स्थित्यंतर जाता ती. म्हळ्यार पृथ्वी फिरता आसता, सूर्यूय फिरता आसता. परब्रह्म खंय फिर उपकले नाची ताका. परब्रह्म म्हळ्यार कशी जन्मयना, अजरा, स्थिती नातिल्ली ती. तें यंग असलें, वाडतं गेलें, म्हानतार जालें, असलें सगळें नाची. सिनियर सिटीजन केन्ना जायना. ऑलवेज कलें युवा म्हणटात तशी. हां, आणि अमर अजरा आणि अमर तशें तें सदैव आसता, सगळे कडेन आसता आणि समान आसता. हांगा थोडे कमी, थंय थोडे जास्ती अशी केन्नाय आसना ब्रह्म. जाल्यार आमकां तें दिसना, भासना. आमी राबतात खंय? त्या मायेंतूच राबता आसा ती. मायेचे महासागर म्हणटा ती, जाल्यार मायेंतू राबता तेमी. कळ्ळें? तर पण केन्ना पूण अशें दिसता न्ही. एक तांतू मायेच्या हातूंत एक माशले काणी सांगिल्ली.
आमगेल गुरुनी. हां, एक महासागराक 3 स्तर असतात महासागराक. ओशन. हां, तर वयर हां तू प्रचंड खळबळ अशी मध्येच काही शांत असता आणि अगदी तो गस्त न्ही त्यान तरी अगदी शांत. ते सान 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 मासल्यो त्या वयल्या लेवलाक याना तिची थंय उपजता ती, त्या उदकांतू राबता ती, उदकांतू श्वासोश्वास करता ती, थंयच मोर वता ती. तसल्यो त्यो मासल्यो. तरी खंयकी थाव न्हू ती सान मासली एक अगदी बुदवत आसता एकली. केन्ना पूण संत कशी जन्म घेता ती तरी असले मासल्यो जन्म घेता ती क्युरियस. आमी आनंद यात्रेक भायर सरलेले मासल्यो आमी तसले मासले आसत. आमी क्युरियोसिटी आसत ब्रह्म म्हळ्यार कल्लें म्हूण. तरी आईन गेलेल्यांक ताक एक कोणकी येवन सांगता उद्दाक म्हूण कसली चीज आस खंय म्हूण. उद्दाक म्हूण कसली की आस. तूं पळयल्या मॅम? ना हांवें पळय न्ही बाबा पण आस म्हूण आयकल्या. जाल्यार कोणाक पूण आमी विचारता. तर तागल मनान तें ध्यास लागता की म्हाका उद्दा पळोवचें आसा, म्हाका उद्दा पळोवचें आसा. हां, पळयतले कोण ताका दाखयतलें? वयल्या लेवलाक वचूल्या कश्ट कर न्हू हड्ड मासले तांकां खावन घालतात, तांकां दवरतात वे ना. तावळ ती कल करतात आमगेले आनंद यात्रे ग्रुपावारी एक अशी मासल्यांची छोडी मासली दिसता तशी ते झेंडा बिंडा लायतात न्ही आमी ते विमान आनी दाखयतात पळय अशी. तशी मासलेच्या आकाराची व्हड मासली आसा अशी दिसता. तशें त्यो सान सन्न मासल्यो अशें हें करतात. तर एक फावट कल जाता तर सगळ्यांक विचारतात तुमी उद्दा पळयल्या न्ही, तुमी उद्दा पळयल्या न्ही? ना पळय न्ही म्हणना पळय. एक पंता एक व्हड मासो तरी मध्यम स्तराचेर तो वचून तागेले मामकी कोणकी थंय राबता. तो विचारता, तो आयिल्लो आसता, तो विचारता तूं उद्दा पळयल्या मॅम म्हूण ताकाय विचारता. तो म्हणटा हांव पळय न्ही जाल्यार आमगेले मिडल स्तराचेर एक व्हड मासली येता. ती एकदम देव मासा म्हणटात ताका. तर ताण उद्दा पळयल्या. हां, आनी तो म्हणटालो आमकांय दाखयता म्हणून. जाल्यार तितले खंय येता आमगेले प्रायज तो दाखयता म्हणालो. हां, तरी हांव तुमकां सांगात येता थंय म्हूण. हांव सांगता नाका तुमकां खावन उडयतले थंय. ना 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 म्हूण ते हड्ड मासलेची अशी स्वताकच अरेंज करता ती आनी थंय ते मम्मा सांगात थंय वतात तांगेले घरा. तो देव मास येता. आयल की हे चिटुकले एक प्रश्न तुमी उद्दा पळयल्या वे म्हूण. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः. तशी तो सांगता वय हांव पळयल्या. भित्त विचारता तरी आमकां दाखोवचें जायत वे? हो दाखोवचें जायत जाल्यार ते कश्ट काडका लागतले. हांगा थावन दिसना उद्दाक त्या वयरल्या लेवलार वचका एकदम वयरी कश्ट काडची तयारी आस वे. तरी म्हजी सांगात येया ती. आतां तो सुरसूर करून वता. ह्यो मासली पाप सान्न न्ही पावता सुरू वता ती इनिशियली. कड्डे थोडे जाण बेजारता ती मागशेता ती 50-100 मासले आशिल्ल्यो तांतून 50 गळून पडटा ती. वाचप कोण सांगलें तें म्हूण सोडून परत येता ती 50च मुखार वता ती. आनी चिके वचना पण हगूर आनी थोडे गळता ती. आवस बापूच उडास येता, रडण येता. ह्यो कितले दिवस जाले घार आम्मा चिंत करता आसतली परत येवया म्हूण अशें दिसता. अशें करून ती परत वतना तांकां जाता ते एक शेवटी एकी मासली ती व्हरता जिणे विचारलेलें की उद्दाक पळयल्या वे तुवें तर म्हाका दाखयशी वे म्हूण. ती इतलो ताचो ध्यास. ती म्हणटा मोर गेले अड्डिना पण म्हाका उद्दा पळोवचेंच आसा आनी प्लीज म्हाका दाखय. हांव तुगेले सांगात येता जाल्यार कडेन एकदम येवचें लागता त्या मासलेक स्वास घेवचें जायना. आतां मोर वतकी म्हूण तावळ ती रडू लागता. कल्या रडता? म्हाका उद्दा पळोवचें आसा पण म्हाका मुखार आनी पळोवचें जायना. तुमी मदत करतात वे? हो मगल फाटीर बैस न्ही. फाटीर बसकारून घेता त्या मासलेक सान्न मासलेक घट्टी धरून बैस हं म्हूण आनी सुर्रकन वयर वता. वयरले हान तूं येवच भितरी हां तो कल सांगता तसो तूं मगल बाल्लार बैसत हां आनी हांव बाल अशी फट्टकन उडयता तर तूं वयर वतली. वयर वच्चे भितर तो गुपळय आनी तूं कल्लें दिसता पळय तें उद्दाक. तुका उद्दा पळोवचें आसा न्हय म्हूण. हां म्हणटा वेरी गूड. हां आनी तशी करता. ती इतली खुशी जाता तें उद्दा पळोवन परत कर न्ही म्हूण 25 वन केलें तरी तिगेलें समाधान जायना. तावळ तो सांगता चेडा तूं उद्दा पळयलें न्हय आत्तां तुका ह्या माया सागरांतूच राबचें आसा. कळ्ळें न्हय?
उद्दाक हांग सतत असता. तूं तांतूच आशिल्ली, कळ्ळें? अरे तरी कोणाल की फोन हांव बंद करून दवरलेलो तरी की नांदता असो. तर त्या माशलेक इतलें कौतूक तर तिक फूस लावन तो पेटयता जाल्यार ती खुशी जालेली माशली थंयची त्याची माशल्यांत राबता जाल्यार एक फंत उद्दाक पळय मी ती आनी कोणाक सहार घेवन कशी वच्चें उद्दाक पळोवच्या ते वयल्या हातून तें पळयना पड ती इतली खूश जाता की ती एक आनंदाच्या अनुभवान तूच पावता आसता. ती नुस्तें उदकान पावना. आजू बाजू मायासागर आसा, आजू बाजू इतलें उद्दाक आसा, शी इज नॉट कन्सर्न. ताचो उपयोग करून घेता. तिका जिवनाक ते उपयोग जायच न्हय. खावचें पिवचें थंयची परत येता ती आनी वर्णन करून सांगता कितलें गोमटें म्हण. पण कितलें गोमटें म्हण तिका वर्णन अनिर्वचनीय तें वर्णनय करूं जायना. तावळ ती पाप सांगता आसो म्हाका आनंद मेळ्ळो आनी गुरुवरा तूं म्हाका हो आनंद दिल्लो. हांव कायम तुगेले पायीक जावन राबतां. तरी मगल मृत्यू वेळारी तूं येवन म्हाका हांत थंय मुक्त करी. ह्या योनीन थंय म्हाका मुक्त करी. म्हाका माशली म्हूण राबची ना. म्हाका कायम परब्रह्म पळोवचें आसा म्हणून. आनी तो देव मासो मत्स्य रूप विष्णू गेले पयलो अवतार तो त्या माशलेक तिगेलो उद्धार करता. अशी ती काणी आसा मायेची. हां आसो. जय जय रघुवीर समर्थ. तर तशी माय म्हळ्या कल्लें आनी ब्रह्म म्हळ्या कल्लें. हां दृश्य सृष्टी ही माया. जे दिसता वस्तुनिष्ठ माया. ज्यो वस्तू दिसता ती माया. जे जीव दिसता ती मेल्लेल्या जिवंत पुऱ्या मायाची. आणि तिसरी माया असता ती निसर्ग निर्मित म्हळ्यार गोमटेंची दृश्य दिसता. निसर्ग निर्मित म्हळ्यार कल्लें आकाशान जी गोमटेंची सृष्टी दिसता ती वय माया. सगळें सतत बदलत आसता. त्या मायेच आनंद घेवच्या जाता जाल्यार तें कायम तशीच आसना. कळ्ळें म्हळ्यार माय हे कॉयनावारी चलन आसा न्ही. ताका दोन बाजू आसतात. एका बाजू म्हाका घेवचें आसा म्हणून म्हळ्यार जायना. सूख आसा थंय दुख्खय आसा. दुख्ख आसा थंय सुखय आसा. दीस टू शॅल पास. काल आमी म्हणलेलें आमी एकामेका सहाय्य करूं अवघे धरू सुपंत म्हणटा ती. तर आमी आतां आनेक मोठो घेवंका की दीस टू शॅल पास हें. आनी आमगेल मायेक आमी कल करका इट इज अ मिडियम. माया दोन नमुन्यान आसता. एक प्रपंचाभिमुख आनी एक आत्माभिमुख. विद्या आनी अविद्या. आत्माभूमिक आसता आत्माभिमुख ती म्हळ्यार कळ्ळें आत्माचें दर्शन जाय म्हूण ध्यास कोणा लागील आसता त्या वाटेर जी आसता त्या वाटेन दिशेर ती कल करता ती माया आमकां बऱ्या हाजेर घेवन वता. आनी जी प्रपंचीक माय आसता आमी प्रपंच करता ती पण आमगेल ध्येय विंगड आसा. आमकां प्रपंचान बुड्डून पडची ना. तेमीत आमी बुड्डू नये प्रपंचांतूं. त्या भोवऱ्यान शिरकू नये म्हळ खातीर आमी कल करता ती हाताक न्ही आमगेल मनाक बुद्धीक सगळें आमी सेल्लाक नामस्मरणाचें ल्युब्रिकेशन लायतात. तें नाम मना सेल्स आसत न्ही ते प्रत्येक बॉडी सेल्लाक अंतर्बाह्य व्यापून आसता. तांतूं तें नाम घुसता. नाम हें जीवन आसा. नाम हें जीवन आसा. प्राण आसा. प्राण जावंका न्हय प्राणवायू जशी फुफ्फुसांतले हांतू प्राणवायू वता आनी रक्ता शुद्धीकरण जाता तशी आमी इनहेल करतना गुरुतत्व सगळे बाजू आसा तेवे आमी भितर घेतात इनहेल करतात आनी ते प्रत्येक मनाचे पेशीक मेळका जाल्यार मस्त पंत मेळना. कितले इनहेल करतात की तितलें भायर पण वता. तेमी ताचो कसलो फायदो जायना. जाल्यार भावपूर्ण नाम घेतलें ते विचार जास्ती कोण करना न्ही. निर्विचार अवस्थेन कितले वेळ आमी घालयतात की तितलें बरें. त्या निर्विचार अवस्थेन जर आमी मन घालयलें तरी कल जाता
निर्विचार अवस्थेंत आमी मन केन्ना घालयतात की त्या वेळार ते सगळे जीवन म्हळ्यार ते जे मायेचे हें आसता म्हळ्यार गुरुतत्व, मुख्य गुरुतत्व, गुरु शरिरान आसता ती, पण ते गुरुतत्व आमी इनहेल करतात तें एब्झॉर्ब जाता मनांत, मनाचे सेल्लांत वता आनी तेंची गुरुतत्व, गुरु म्हळ्यार कळ्ळें तें हेंची कळ्ळें ताका त्रिगुणांत आयलेत ते त्रिगुणातीत आशिल्ले परब्रह्म आमचे खातीर ते त्रिगुणांत आयले म्हळ्यार कळ्ळें उत्पत्ती स्थिती लय सत्व रज तम प्रत्येक सेल उत्पन्न करता ब्रह्मा आनी दुसरें कल करता स्थिती आसता ताची थोडे दिवस आनी कडेन ती मोर वतात प्रत्येक दिवसाक हजारो सेल्स मरतात ती हजारो जन्म घेतात तशीच मनाचे सेल्स मना सेल्सांक ऑटो सजेशन केन्नाय थिंक पॉझिटिव्ह साधकान एक लक्षात दवरका बाधक विचार करचे ना ती कसले नमुने नो नेगेटिव्ह थिंकींग नो गॉसिपिंग एकच जशी लक्ष असतं न्ही ते पोपटा दोळ दिशिल्लो खंय दोळ मात्र दिशिल्लो कोणा द्रोणाचार्यान हाका तीर मारच्या सांगिल्लें तावळी अर्जुनाक तशी आमकां एकच आमकां मनांतल्या मनांत तें ध्येय आसता कामां सगळीं करची जाल्यार अनुसंधान खंय सादचें की आमकां कल्ली जाय केन्नाय विसरची ना येता ती कश्ट येता ती हें येता ती जाल्यार आमकां मुखार वच्चें आसा हें शॉर्ट जर्नी हें करचें शॉर्ट जर्नी बसान तेकलेक बैसू जाग मेळ्ळी तर दुसरीक वायट दिसलें अरे तू बैसू जाग मेळ्ळी वे म्हण ती उबरलेली हांव मजा असली मानताली आशिल्ली हांव म्हळें असो आतां 2 स्टॉप जाले की हांव उतरचीच आसा जर्नी सो शॉर्ट कल्ल्याक कोणाले झगडे करचे आनी कोणाक हें करचें डिस्टर्ब करचें आसा उबरत हांव अशें कळ्ळें तर तें हें आशिल्ली न्ही ती जाल्यार ती माया जशी त्रास दिता प्रपंचांत अडथळे हाडटा जाल्यार तीच माया आमी जर ती वश करूं घेतले ईश्वरी माया एक ईश्वरी माया आसता जी आत्माभिमुख आसता तोच श्रीराम तोच श्री कृष्ण तोच श्री शिव तांगेल प्रतिश्ठापना अशी जागेर करता की कोणाकय ती मुर्ती चोरच्या जावं नये फुट्टांच्या जावं नये ती खंयची जाग आसा सूरदासाने सांगिल्लें सूरदास 125 वर्सां जगिलो आनी तो जन्मांध पाप म्हूण ताका सूरदास म्हणटाली हांवसून एक रामसखा म्हूण ताका एक मूर्ती दिली खंय सानी सगळे कडेन घेवन ताका हांव केन्नाय एकलो ना मगर रामसखाच न्ही कोणाच कितें सांगात खंय की वचू भायर सरले तोय जॉयन जालो तर ताणें म्हणलें तूं खंय तुमी खंय वता ती आमी तीर्थयात्रेक तर हांव आयलें जाय हो जाय दो तें नाव हांवें थंय वचचें आशिल्लें थंय तर तूं एकलोच न्हय म्हण कळ्ळें न्हय तर यो म्हण तर ताणें सांग ना हांव एकलो ना 2 जाणांक जाग आसल्यार मात्र हांव येता अरे तूं तर एकलोच दिसता हो मग रामसखच न्ही मत सांगा ती म्हळ्यार तितलें तो एक रूप जालें तशें आमी जेन्ना श्रीरामागल मुर्तीले एक रूप जातात आमगेल राम सखा आमगेल राम लल्ला ताल्ल्याक संवाद सादचो कायम आनी ताजे भितरीच तें परब्रह्म आसा न्हय तें आमचे खातीर बोट घेवन येता तें विद्याभिमुख विद्या आनी अविद्या अविद्येन थनकल जाता सगळे रिपू भायर पडटात जाल्यार आज त्या रिपू बद्दल सांगचें सर कित्याक म्हळ्यार रिपू आशिल्ले शिवाय आमकां वेव्हार चलना आमी खंय थंयच ना ती पळय थंय आसत आमी थंयच ना तेमी तर ते रिपू खंयची आसा ती त्याज्य रिपू आसता ती गुरु दत्तात्रेयाने आद्य गुरु ते गुरु दत्तात्रेयाने 24 गुरु केलेले म्हणटा ती पण तांणी अशी मॅसेज दिलो की 24 म्हळ्यार ओनाम शिकयले वरी अ आ इ ई कितलीच अक्षर ना ते अक्षर करून शब्द ब्रह्मांड करूं जाता तशी प्रती एकाक आमी गुरु करूं जाता प्रती एकल्याला न्हू शिकचे सारकें आसता आमकां कळ्ळें तर कल्ले शिकचें म्हूण विचारतात कल शिकचें आमी तरी हें कळ्ळें आमी कल शिकता की
एकान सांगलें बरे गूण असले घे वेद, वायट गूण घेवन आमी करचे कसले. तरी गुरु दत्तात्रेयान तांकां सांगलें अवधूत हां की सगळे गूण घेवन जोपासचे आसना ती, कल्टिवेट करची आसना तांतूं. हां वायट गूण आशिल्ले घेवन ताजो त्याग करचो. दुसऱ्यांगेले वायट गूण पळयले की एक लक्षांत तुमकां आतां आमगे चेहरा आमकां दिसता दिसना, ब्रह्म मात्र दिसना अशें न्ही. माय असुदें आमगेल आमकां पळोवचें जायना. आमी जी माय पळयता ती कांडें पळयता ती, आमगेल तोंड आमगेल दोळे आमगेल नाक आमकां दिसना. आमगेल केस अशी दिसना, हातां फील जाता पण दिसना दोळ्यांक. कान दिसना ती, कान्ना घालेल गोमटे दिसता की ना, नाका घालेल नथी कशी दिसता, काजळ लायली दोळे कशी दिसता ती, हे आमी खंय पळयता ती, कांडेन पळयता ती. मागची काळांत कांडी नाशिल्ली, उदकान पळयताले. ताजे नंतर कोणाल बायल बामणागेल दोळ्यान पळयताली आपणाल रूप कशें दिसता म्हूण. बामणू आपणाल रूप बायलेल दोळ्यान पळयतालो प्रेमान. तें खरें म्हळ्यार ती माया. तशें आमकां जर कोणागेले दोश दिसचे लागले, तें आमगेल्या दोशांचें प्रतिबिंब दुसऱ्यागेल्या कांडेन पडटा. तें आमकां दिसता आसत. त्या निमित्त आमकां दुसऱ्यांगेले दोश दिसचे लागले तांकां कल घेवचें आसा. पयलीं कल करचें आमच्यान ते दोश आसत की कसले, त्या विचार करून ते त्याज्य ताजो त्याग करचो. कळ्ळें, त्याग करचो. तर त्याज्य रिपू आसता ती. आनी त्याज्य रिपू नातिले कसले आसता, त्याज्य रिपू म्हळ्यार मस्त अति जातात पळय, खंयच्याचे अति सर्वत्र वर्जयेत. आतां हे गूण म्हणटात सत्वगुणांतन सुद्दां दोन रिपू येतात. दोनी खंयची येता ती सत्वगुणांतन मत्सर आनी हें कळ्ळें गर्व आनी मत्सर. आतां गर्व म्हळ्यार दुसऱ्यांक तुच्छ लेखचें, ताका गर्व. पण तें आसूं न्ही, पण अभिमान आसता न्ही, स्वता बद्दल अभिमान, स्वाभिमान विसर न्हय आमी, आमकां स्वत्व विसर न्हय. तो व्यवहार्य रिपू. व्यवहार करतना व्यवहार्य रिपू आसता. तरी गर्व हाजें हांव तें एक पंत कोरून तुमकां हाजेर ग्रुपार घालता रिपूंचें. कळ्ळें, व्यवहार्य रिपू खंयचे, त्याज्य रिपू खंयचे म्हळ्यार समज तुमकां मेळटलें. तर ते गर्वाचें म्हळ्यार अभिमान आसता. आनी मत्सराचें कसलें द्वेश म्हळ्यार त्याज्य, कोणागेलोय द्वेश कर न्हय. द्वेश म्हळ्यार की तागेलो उगडास कळटा तरी ह्यो ताका मोर वचतो म्हण अशी कोप येता. तें द्वेश कर न्हय. जाल्यार हेव करयेद ह्यो कितले गोमटे म्हणटा गो तूं पद, म्हाका तुगेलो हेव दिसता म्हळ्यार कळ्ळें की हो गूण मल्ल्या सुद्दां मेळी आशिल्लो, म्हाका शिकय शिवे. ही एक आसता सरेंडर आसता तांतूं. हां तशीच दुसरो कसलें आसता हातूं सत्वगुणांत जालें. रजोगुणांत कसलें लोभ आनी मोह. आकर्षण हें रमणीय आसता न्ही, शारदा माय म्हळ्यार शारदा, शालीन आनी रमणीय आनी दाहक सुद्दां आसता. ते रमणीय मोहक म्हळ्यार आकर्शण. आकर्शण आसूं न्ही पण आमी आकर्शणाच्या आसक्तींत वतात. खंय गुलाबा बाग पळयली, भोव गोमटे गुलाब. हां काडयेद एखादें काडयेद विचार न्हू, तें चोर न्हय, विचार न्हू. हां पण आमी एक फंतां सगळीं काडटा ती आनी ताजी कळी सुद्दां काडटात. दॅट इज व्हेरी बॅड. ते निसर्गांतले चेडवं, आमगेले चेडवं सगळीं कोणें किडनॅप करून व्हेल्यार कशें जाता. तशीच निसर्गाक वायट दिसता. हो विचार आमकां मनांत येवंका. हां ती आसक्ती म्हाका जायीची, हवं आशिल्लें म्हळ्यार इच्छा, गरज आसता, ज्या गरज आसता तें जाय. तें आकर्शण दिसता, गोमटें दिसता, ओके घेतलें. पण जायीची मेळना जाल्यार कोप येता. आनी दुसऱ्यांक मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळी जाल्यार मत्सर येता. असले सगळे रिपू फटाफट भायर पडटात. रिपू म्हळ्यार कसलें शत्रू. रिपू म्हळ्यार दुसरें कसलें ना, आमगे शत्रू जे आमकां परब्रह्माच्या वाटेर आड येतात. माय अशी अडथळे हाडटा. कडेन मोह लोभांत कसलें खर झुजलेले वरी. आनी जायी आनी जायी आनी जायी आनी जायी, आड्डा म्हण कोण घालेले सारके आनी जायी. खरपून घेता बसतात न्ही खर झुजलेले, तशी तांकां अशी काव येता चिके खरपून घेतली की रगत येसर खरपून घेतात. तशी हे लोभ. तर लोभ आसूं न्ही पण व्यवहार्य रिपू खंयचो ताजो
की द्रव्यार्जन हें करका आमगेल व्यवहार चलच्याक द्रव्यार्जन करका कळ्ळें न्हय. पण द्रव्यार्जन म्हळ्यार कळ्ळें की देवान दिलेलें आसा. आमगेल देह न्हय म्हूण आमी एक पण तें केलें, सरेंडर केलें, तरी आमगेल बापूस कोणू श्रीराम किंवा आमगेल गुरू तांणी आमकां वापरच्या थोडें दिल्लें द्रव्यार्जन करचें. आमी बरें काम लावन दिल्लें, मना पासून केल्लें कळ्ळें. तांतुलोच एक वांटो ते सद्गुरूंक खंय दिल्लो, कोणाक 4 लोकांक दिवन कडेन व्हरलेलें आमी खाल्लें बरें हाज्यान, नैवेद्य देवान दिलें निवेद्य म्हणून. तरी खबर विंगडी तशी करयत आमी. आनी कळ्ळें जाता आमी कले हाडू वचूल्यारी आमी 5 रुपया नोट दिली, 5 रुपयाच मसाल घेतलो, 5 रुपया सुट्टी नात म्हूण दिली, तर आमी ती दिवन तशी येतात वे, तशी येना ती. तावळ द्रव्यार्जन करतना त्या व्हरलेले पयशे परत घेवंक ती आनी ते मुखार वापरच्याक उपयोग जाता. सगळें दिवन बसची ना, आस म्हूण सगळें घालोवचें आनी आनी जाय ताजी मागशी लागची ना. द्रव्याच्या हांतून पळोवन पांय नेडूंका तर हें सगळें जें आसा तें कळ्ळें हाजे रिपू. तर तशी काम क्रोध येता ती तमोगुणांतन. काम क्रोध नीद हें सगळें तमोगुणांतन येता. नीद आवश्यकच न्हय, पण सगळो दिवस कुंभकर्ण जावन पडची वे तशी ना. करचे वेळार सगळें काम करका, ती न्हिदोवच्या वेळार जरूर न्हिदोवंका, तें आराम करका. ती माया ती आमगेल देहान बसून आमकां सगळें कोन्न दिता. जाल्यार आमगेल अती केन्ना चुकनाची, तांचे वायट दिसता. तशें खंयच्याचे अती आसूं नये. आतां कामभावना प्रजोत्पादना खातीर कामभावनी आवश्यक आसता, नॅचरल आसता. लाजचें हें एक लज्जा रूपेण संस्थिता, शालीनता रूपेण संस्थिता, नम्रता रूपेण संस्थिता ती माया. तें सगळें आसका, सरेंड्रन्स आसका. आनी प्रत्येक हातूंत कामभावना म्हळ्यार तो एक विंगड विशय जालो. आनी काम म्हळ्यार कळ्ळें इच्छा, हें जाय तें जाय, डिझायर्स. एक डिझायर जालें की दुसरें येता, दुसरें जालें की तिसरें येता, हें कलमीत येता. हें मायेक एक तरी लॉ ऑफ डिमिनिशींग रिटर्न्स तो लागता. म्हळ्यार कळ्ळें काल सांगिल्लें तें हें आंबो एक खालो, दुसरो खालो, तिसरो खालो, कडे कडेन अबकी येता. तशी मायेची नंतर नंतर मायेचें एक लक्षण म्हळ्यार ही अबकी येता, तशी येवं नये. आनी पण ब्रह्माच कले आमी कंपेर करता आसत. ब्रह्मांत एक फक्त आमी एक रूप जालें न्ही, अवीट गोडी. आमी साखरची जाल्ली कडे साखर कशी गोड आसा म्हूण विचारचे प्रश्नूच ना. आमीची साखर आमी आमगेल गोडी दुसऱ्यांक दिता, ती मागीर आपोआप घेतात लोक, कळटा तशी. तर तांतूं नाविन्य कले ना, पण हांतू कशी बेजार आयलो, सॅच्युरेशन्स एक कले केलें की त्या कल्ले कामाचो आमकां बेजार येता. त्यामुळे नित्य नवीन नवीन कल करचें. नित्य चपात खावन बेजार येता, नित्य शीत जेवन बेजार येता. बटाटे सांग आवडता म्हूण केल्लें, नित्यय तेंच खालें ताच बेजार येता. तशी हांतू जायना. ब्रह्मांत एक फंत वचून आमी पडली केन्नाय बेजार म्हूण येना, भायर पडका म्हूण दिसना. जाल्यार जे कोणी दुख्खी आसत न्ही ती आमकां दिसता आसता. ती आमगेले देह आस न्ही ते माये पांगरलेले आसता. आमगेले माये दोळ्यान सुद्दां आमी संवसार करतच आसतात. आमी कल मोर वचुलेले आसना. ती दिसना, पण तांचे बद्दल पाप दिसता आनी तांकांय भायर काडका म्हणून ते संत लोक जावन येतात आनी भायर पडटात. आतां आमी हाजें वाचन करुया. पयर 10 अध्यायी ओवे जाल्लेल्यो काली. तें कशें आसता, संग तुका नाशिवंत सांडून राहावे निवांत, एकपणाचाही अंत जाली हा समाधान. हांव एकलो आस, हांव वचका. मुख्य म्हळ्यार हांव वचका. तें हांव कशें वतलें. एक फंत आमी गोंय वचुलेली, ते पुजेक तांगा सवळे मस्त न्हय, मग चेडूं सान आशिल्लें, कलकी 7 म्हयन्याची की कलकी की 5 7 म्हयन्याचें, म्हळ्यार दिमकुल्यान वतालें. तरी ते रडता कोणा लागीं आयकना. त्या भट्टान सांगलें त्या चेड्याल पुरे कपडे काडे आनी ताका सोडी म्हूण भितर. सवळें जालें तें. तशें आमगेले अहंकाराक कपडे काडून आमी हे जे मायेची वस्त्र आसा ती पुराय काडून निर्वस्त्र जावंका. तावळ आमकां वी आर प्युअर मायंडेड. मायंडाचें उन्मन जाता मनाचें. तावळ आमी परब्रह्मांत वचून पडटात. तें इतलें सूक्ष्म आसता. थोडे जरी फॉरेन बॉडी आसल्यार, मायेचो अंश आसल्यार
थंय आमकां आमी तेलूतात शिवाय एक रूप जायना ती आमकां जर एक रूप जाता तसं जावं का तरी तें पळोवंका नक्की. तर आत्ता तांणी सांगल्या मी आत्मा ऐसा हेतू एकपणाचा उमस काढता त्रिपुटी सावकाश होता आहे म्हणून ध्यास एकपणाचा नसे. तो मी आत्मा ऐसा हेतू हे नाशिवंत टाकी तू उन्मनी अवस्थेचा प्राण तू ते स्वरूप तुझे मन उसरे उन्मन करून घे. हाव हे विसर एक दिवस अशी यावं की तू सगळे विसर का. तू खंय बसला स्थल काल सगळे विसर का, स्वताक विसर का. आणि जो अशी अनुभव आयलो तुका अनुभव येता तेन्ना तुक जर दिसले म्हाका अनुभव येता असं म्हाका आत्मज्ञान जाता असं त्या वेळार तुका जाल्लेलं असना. जेन्ना खरें आत्मज्ञान जाता तुका कळना की तुका आत्मज्ञान जालें, कळनाची विसरून वता. तो ही नाशिवंतामध्ये आला. अनुभव आयला म्हणून दिसतं नाही, तो नाशिवंतामध्ये अनुभवा वेगळा राहिला तो तू आत्मा. हेही न घडे बोलणे. आता परेरा म्हणा कले हे पाल्लाळ कितले लावचे. वेदशास्त्रे पुराणे तेही नासोन जाती. ग्रंथ मात्र जी तुका बोलिला आत्मा त्या वेगळा राहिला ये मायेचा स्पर्श झाला नाहीच तयासी. आत्म्याक त्या स्वरूप कशी निर्मळ निघोट स्वरूप सेवटाचा सेवट. जिकडे पहावे तिकडे नीट सन्मुखचे आहे. मुखार पडले हंगस थंयस सगळीकडे तेच खंय दिसना पण तें आस. आणि ती आमगेल आवस. आत्ता आमकां कोण सांबाळटस. माय आवस जर गेल्ली आमी जुगुळ्ळी आणि कोण वरले उत्स्फूर्त ते चरडाक पाप दिसून कोण आयले. परब्रह्मची तांची सावली जी पडली ती भायर आयली आमकां राखूंक आणि देव जावन आयली. मस्त पावर्स. ती काय खरी आवस नाही आमगेली पण ती आवसूची त्या म्हळ्यार तिन्न आमकां जन्माक घाले. तिन्न तिगल आत्मतत्व तिगल दुद्दाचेर आमकां पोसलें. तिगल जीवन आमकां दिवन तिन्न आमकां पोसलें. ते राम कृष्ण देवी जी कोणी आस ती. पण शेवटी तिकाय वतस आणि आमकांय कळका केन्नापुणी होड जायना पडपुणी ते गुरू सांगता ती की तूं हांगा रावचें ना हाजे पेलदिकान वच थंय तुगेल खरी आवस आसा. म्हणून तूं समर्थांचे लेकरू हांव तूं खोन घालतां. तेमीत हांव सोंडी थंय हांव चलना. अत्यंत सोवळे जावंका तावळे मात्र ते हाजे पुरे वचका. जे बहु दुरीच्या दुरी जे निकटची जवळी अंतरी. आत्ता परब्रह्माचे इतले हे सांगले मी कशें असं म्हणून. दुरी आणि अभ्यंतरी संदेहाची नाही. दूर आहेस अगदी लागींतले लागीस. आत्ता मगल अशी धरल्या रे हाज भितरेस मग बोट्टा भितरेस दोळ्यां भितरेस शरिरान भितरेस हांतस तांतस हांगस थंयस खंय ना अशी ना. वेरेज वस्तू हांग आशिल्ली रेकॉर्ड करून दवरलेले हांग आस त्या बाजू ना. हे हांव दिसतस तुमकां हें प्रतिबिंब दिसतस जाल्यार हांव उठल की तें प्रतिबिंब ना जाता. परब्रह्म तशें न्हय तें केन्नाय ना जायना. आणि तरी ते इतले सकळाहून मृदू कोवळे सकळाहून अत्यंत जवळे जे सकळामध्ये परी निराळे अलिप्तपणे खंयच्यानूय लिप्त जायना इतले लागीस जाल्यार आमकां खिचना. तें खिचना कळ्ळें अजिबात खिचना. जे हाले ना चाले जे बोले ना डोले अवघे आपणची संचले एकले एकटेची ते एकची. ताक दुसऱ्या गल गरज ना. जे आकाशा सबाह्य भरले आकाश आमकां कितलें व्हड म्हूण दिसता. आमी आकाशाची उपम दिता ती ब्रह्म म्हळ्यार आकाशावारी म्हणून जाल्यार ब्रह्म पळयल्यार आकाश काही ना. आणि आकाश जेथे मुराले आकाश मुरोनिया उरले एक जिनसी आपण. हांव जर ब्रह्मतत्वाची जाल्ली ब्रह्म जाली ब्रह्मांत मुरून गेली तरी आकाश सुद्दाय म्हाका मज्जांत विरून गेलें आणि हांव एकली वरली हाजो म्हाका बेजार येना. हांव कल्ले करची म्हाका हेंची जायना. जे चळे ना ढळे जे अग्नीमध्ये न जळे जे चळत्यामध्ये परी न कळे उदकी बुडे ना ते जयास कोणीच नेईना कोणे व्होरूंक शकना.
देव चोरून या जाई अशी कोर नाका ती. हं? देव अंतरात राही, देव दाही दिशी पाही. तस देवाक कोणे चोरून व्हर ना जावच्याक कल कोरका तावळी हागल खबर सांगिली. त्या बाबराने सगळं ते हें केल्लें मुर्ती खंडून त्या वेळार तो आशिल्लो कोणू सूरदास. तरी वल्लभाचार्य तांगेल गुरूंनी सांगलें तरी खंय तागेल हें दवर येदव सांग म्हण. तुमी कोणें सजेस्ट करा ती की आनी परत कोणें ते मुर्तीक हें कोरने खंय निपया. तरी ताणें सूरदासान सांगलें की त्या रामलल्लागल मंदीर हांगा पडलें म्हण दिसता जाल्यार तागल मंदीर प्रत्येकान आपापणाल घरान बांदया. म्हळ्यार तें कले जायना. कळ्ळें. तरी जयास कोणीच नेईना, चोरू जाता चोरवेना, कल्पांत आला तरी वेचेना अणुमात्र. जे ज्ञानचक्षी लक्षिले नव जाय. ज्ञान म्हळकलें बुद्धीने. बुद्धी हो शेवटी मायेच प्रांतांत येता. मन बुद्धी अंतकरण चित्त मन बुद्धी चित्त अहंकार हे सगळे खंयच्यान येता मायेच प्रांत. त्यामिती त्या मायेच्या दोळ्यांनी पळयल्यार बुद्धीन पळोवच्या गेल्यार तें आकलन जायना. पंच ज्ञानेंद्रियान पळोवच्या गेल्यार आकलन जायना. जेथे आकार भस्मोनी जाय सांगितले ते साकार होय म्हणून सांगणे न घडे. तुक सांगू गेल्यार हें अशेंच तशेंच म्हण शब्दांनी सांगका लागता. आणि तुक ताजो आकार अशेंच आकार सांगूक जायना. आणि कल्याचे उदाहरण दिवन सांगया म्हळ्यार ते साकार केलवार जाता. ते साकार ना. ऐसे जरी न बोलावे तरी म्या काय करावे, न बोलता कळावे तुझं कैसे. हां. तर आत्ता हांव सांगता तें सम आयक. अरे बोलणे तितुके व्यर्थ जाते, परी बोलता बोलता अनुभवा येते. अनुभव सोडिता ते आपणची होईजे. एक पण एक उदाहरण दिलें. खंय पोण अशी काळ नीळ जाता, रगत केट्टेलेलं आसता. ते थ्रोम्बोफॉर्म म्हणून म्हाका वखद दिलें डॉक्टरान. ते सर्क्युलर मसाज करी म्हण जस्ट हलक्या हातांनी. तशी ते गुरू आमकां श्रवण भक्ती करीत बसता ती. हें अशेंच तशेंच तशेंच अशें शब्दांनी. कळ्ळें. आणि आमी तांतून अर्थ मात्र पिवन घेतात. इतलेच कान करिगा सर्वांगा एकाग्र मनान तांतून अर्थ आमी पिवन घेतात. तशी तें भितर मुरता तें वखद. मुरना पडे पयलीं काळें आशिल्लें कडेन तें चिकेन निवळ चिकेन जांबळ जाता. जांबळ जायना पडे परत तें अशी तांबड जाता. तांबडे जावन तरी केल्यार तें पसरलेले वार दिसता सगळे कडेन. येदेशें आशिल्लें ते रंग सगळे कडेन पसरता. तो चिदाभास असो म्हळ्यार जे प्रतिबिंब पडटा ताजी किरण जी बुद्धींतल्यान येतात न्ही ते सगळे कडेन पसरता ती. तो चिदाभास. तशी ते पसरता. ते भितर पसरता भितर वता रिक्त कशी रक्ताच्यातून तावळी भायल्यान रंग आपोआप पसरत वता. तशी तुम्ही जेन्ना आयकत बसतात गुरून सांगिल्लें आनी ताजो अर्थ अशी पिवन घेवन जितलें श्रवण केलें ताजें चिंतन मनन करत बसता ती. मननेन त्रायते मंत्र सो आयकत वता ती. हां. त्या वेळार कळ्ळें जाता जें भितरल्यान आमगेल मन शुद्ध जायत वता. जशी रक्त शुद्ध जाता केट्टेल रगत व्हांवच्या लागता तशी आमगेल मन प्रवाही जाता. आमगेल बुद्धीक चालन मेळटा आनी हांव खंय सकल्लें हाजें ज्ञान जाता. दुखी कमी जाता, दुख्ख कमी जाता, आनंद मेळच्या लागता. हां. आनी कडे गोमटीची लाल येता हाजेर तांबडे रंग जाता. कडे पिंक जाता आनी हगूर हगूर आमगे स्किनाच रंग परत येता. आतां परत येता तेन्ना तें मुलाम लावची गरज ना. तें कलें ती माया. काण दवरलें ताजो उपयोग ना. तशें आमी शास्त्रांची श्रवण केल्यार आमगेल मनान तशें जर बदल जायत गेलो कडेन त्या शास्त्रांचो उपयोग ना आमकां. तें काण दवरयेत बाजूक. आनी जर कलो उपयोग जायना वाचून कलें कळना म्हूण दिसल्यार त्या शास्त्रांचो आमकां उपयोग कलो ताका हात लावन वेस्ट ऑफ टायम. ताजे पेक्षा लोकांक सेवा करात. ताज्यान तुम बुद्धी तरी जातली की श्रवण भक्ती करका म्हूण. हां. एकूण कळ्ळें की नामस्मरण श्रवण भक्ती आनी आत्मनिवेदन हें मुखार येतलें. तरी हांत तांणी सांगलें अरे बोलणे तितुके व्यर्थ जाते, परी बोलता बोलता अनुभवा येते. अनुभव सोडिता ते आपणचे होईजे. कळ्ळें.
उलयत उलयता आयकत आयकता तातूंत मर्म घेना पळय ता जो जो अनुभव येता न्ही, आनी तो अनुभव आयलो सहजतेने त्या अनुभवांतूच आमी एकरूप जाले की कळ्ळ जाता आमीची तो अनुभव जाता आमकां अनुभव आयलो म्हणूक हांव वरना थंय, अजिबात वरना, मन वरना, बुद्धी वरना, कलेना. माया रूप मूळ तयाचे, माया रूपागल मूळ सोदूक वचुल्यारी शोधीन म्हणता समाधान कैचे, मज लाभ झाला या सुखाचे मूळ तुटे. तुक मेळ्ळें, आत्मज्ञान जाल्लें, तूं माया रूपाचें हें केल्लें, नदीचे कूळ आनी ऋषीचे कूळ आनी नदीचे मूळ सोदून एक. तशी मायेचें मूळ सोदूं गेले री ते माय ह्या बाजूक व्हरता, आमी वचून परब्रह्मांत पडटा ते कडेन माय म्हूण व्हरनाची, तशी मूळच थुंकून वता. आनी म्हाका लाभ जाल्लो हें सूख व्हरना थंय. अहम ब्रह्मास्मी हा गाथा, अहम ब्रह्मास्मी ते एक नाटकान दाखयलें कोण की कुंभकर्ण, अहम कुंभकर्ण हा म्हण तो ब्रह्माक आपयत खंय आनी तागेले प्रार्थना करूं बसला तर ब्रह्म प्रसन्न जाता, तुका कले जाय ती दी म्हूण. तावळ ब्रह्माई हांवें मायेनेच म्हणटस न्हय, तर तो राक्षस म्हणून वतस, तो कलेपणी मागतल म्हणून तो ब्रह्म सांगता की तूं देवीक तागेले बायलेक शारदेक पाचारण करता, सरस्वतीक तूं हागल जिबेर येवन बैस म्हूण. ती जडी जावन जिबेर येवन बसता. पळयल्यार हाका पयलें तमोगुणी तो न्हीद जास्ती, तर ताका देवत्व हें देवत्वाचो म्हाका दी म्हणून सांगचें ताका, म्हाका देवत्व दी म्हूण. तर तो कल मागून घेता गो तसो, म्हाका निर्दैवत्व दी म्हूण, म्हळ्यार सगळे देवतांगल नाश जावो म्हूण निर्दैवत्व. तर ही बशील पेटा तागेली जीब जड जात न्ही, सोर पिवन बशील वरी, तर तो निद्रैवत्व म्हणटा, निद्रैवत्व दी म्हूण. ताबडतोब ब्रह्मदेव तथास्तु म्हणटा. तूं 6 म्हयने न्हिदे, 6 म्हयने जागी राब. कळ्ळें म्हळ्यार रावण ताका म्हणटा तागेलो वेजिटेबल्स येता सगळो दिवस रात्र न्हिदोन राबले, तरी मागीर आतां हें दिवन जालें आशिर्वाद, परत फिरनचें जायना जाल्यार वेव्हार चलचे खातीर 6 म्हयने ताणें जागी राबचें. आनी तूं जागय ताका, पण 6 म्हयन्या पयलीं जागयल्यार तो उठयना. तशें तें केलें म्हळ्यार असलें सगळें हें जाता. तर आमी जास्ती स्मार्ट जावचें गेल्यार आमगेलें अशें जाता. तेमीत म्हाका लाभ जाल्लो हें सुखाचेंच मूळ तुणका. अहम ब्रह्मास्मी हा गाथा आला देहबुद्धीची या माथा. निर्दैवत्व कल्ल्या मागचें दैवी गुण सगळे ना जावं तेणी असुरी गुण वर का म्हणूं ना, हें देहबुद्धीन येता. हांव मगल देव, हांव सर्वान श्रेश्ठ, हांव सगळं देवांकय मारतलो, दैवी गुणांक मारतलो, हांव अशें जातलो तशें जातलो, हांव देहबुद्धीने परमार्थाक कानकोंडे होयजे, परमार्थ साध्य ना आनी मायेच कसलो तुमकां उपयोग जायना. परत त्या हाज्याच चक्रांत पडटा ती. कळ्ळें न्हय. देहबुद्धी हे म्हणून कल का देहबुद्धी हे टाकावी, हे ही मायेची उठाठी. देहबुद्धी म्हळ्यार कल्लें, हांव म्हळ्यार मगल देह न्हय हें म्हाका गोत्त आसता. हांव म्हळ्यार मगल देह न्हय, पण मस्त फंत कल जाता की अक्षरशः म्हळ्यार देहबुद्धी म्हळ्यार कल्लें हांव म्हळ्यार फक्त मगल देह ही बुद्धी. देह म्हळ्यार हांव न्हय म्हणून गोत्त आसता, पण आमगेल मन मानच्या तयार आसना. व्यवहार करतना आमी सर्कन ती देहबुद्धी मुखार येता. कोणें कलें उलयलें ताबडतोब आमगेलें इन्सल्ट जाता. हें कधी जाता देहबुद्धी. तर देहबुद्धी हांव रे म्हण वयर जी येता न्ही, ही वय मायेची उठाठी. मागीर कल करची ती माय मदें मदें येता, म्हणून काय अंगीकारावी. तो गुरू विचारता ती, मागीर तूं कल ताजो अंगीकार स्विकार करतले? नो, अंगीकारू नये. मायेच्या बळे ब्रह्मज्ञान. आतां उपयोग सांगता, हें मिडियम असं. अरे माय बरी आसा, वायट ना, पण तुका देहबुद्धी ही माया, अविद्या ही मायेच जे अविद्येचें रूप आसत तें वायटच. तूं आत्माभिमुख जा. म्हळ्यार हीच माया तूं कशी मदत करता, ती ईश्वरी माया. ईश्वरी माया बुद्धीन पळयलें जे आत्म्याचें स्वरूप आसा न्ही, तो ईश्वर परब्रह्माचें प्रतिबिंब जें पडलें
हां ती माया ब्रह्मांडांतली आणि तिने आमकां आत्मस्वरूप दिल्लें आमकां शरीर चलोवच्या प्रत्येकल्याक ताजें प्रतिबिंब आमगेल्या बुद्दीन पडलें तें प्रिज्म ताजी आभा अशी सगळे कडेन पसरली हां ते आमगेले देह चलयता हें चलयता तें चलयता तर ते ह्या मायेच्या बळेच ब्रह्मज्ञान कोण घेवंका माये करिता समाधान माये मितीची समाधान मेळटा कल्ल्याक मन ही सुद्दां एक माय आसा समाधानाचा अनुभव कोणा येता मायेक येता कळलं न्हय तर मायाची गोवी आणि बंधन तोडी तेही माया शिरकायता ती वय मायाची आणि आमगेले बंधन तोंड घालता ती वय मायाची माया आपणास आपण गोवी स्वताक अशी फिर न्हू हें करता जशी स्वताल्याची धाग्यान तूं किड शिरकत खंय कोळी बिळी आपणास आपण वेढा लावी प्राणी दुखवती जीवी अभिमाने करून हांव बांदिल्लें हें घर तें हांव बांदलें म्हणटा तूं शिरकून शेवटी मोर वता अशें जाता अभिमाने करून जैसा सारी पाट खेळती सारी एकांच्या मागून आणती खेळो बैसता वाटून घेती आपापुल्या सारी पाट खेळतात न्ही आमचल्याक समजा ना ते खेळणे ना ताजे हें आसका न्हय सारी पाटाचें पट आसका आणि ताजे गुल्ल आसका ती ते सगळे आमी शेजारच्या हातून मागून घेतले तशी आमी देवाल्या हातून मागून घेवन सारी पाट खेळची आयली विंगड देह घेवन आयली हां फ्रेंड्स गोळ केले हें केलें चेड उत्पन्न केली सगळी जैसा सारी पाट खेळती सारी एकांच्या मागून आणती कोणाला कोणी मागून हाडता ती खेळो बैसता वाटून घेती आपापुल्या ही मगल चेडवं ही तुगल चेडवं खरें म्हळ्यार सगळीं आपणाल चेडवां आमगेले वसुदैव कुटुंबकम जावं का जाल्यार देह बुद्धी हे भेद हाडता मगल चेडवं माझा तो बाब्या दुसऱ्याचं ते कार्ट ही एक वृत्ती आसता न्ही तशी जाता भेद करचे हे भेद शिकयता माया जाल्यार एट द सेम टायम आमी जर ब्रह्मरुपांत लीन जावचे एक म्हळ्यार मायेक स्तुती करता रावली देवा तूं कनवाळो आस म्हाका तुगेल्या आसुरी गुणांत थंय भायर काडी हांव शिरकून पडलां म्हाका अलगद भायर काडी म्हाका भायर पडचें जायना देवा हांव तुका शरण आयलां म्हाका कलेक कळना शाही माम शिष्योहम शादी माम हाणे अर्जुनान सांगिल्लें हांव तुका शिश्य जाता आनी ताणें ताका वयर हाडयलें कळ्ळें तशी जैसा सारी पाट खेळती सारी एकांच्या मागून आणती खेळो बैसता वाटून घेती आपापल्या नसताच अभिमान माथा हां अभिमानान खेळू बसता ती आणि आमगेल गुल्ल मेली की आमकां परम व्यथा म्हळ्यार दुःख जाता आणि डाव येता सुख स्वार्था दोघेही पडले दोग्गय एकमेकांगेल हें सोंगट्यो मारूक पळयतात फासयास दे म्हणती हांगाडी तुकले रड्डी खेळतस चिटींग दिस इज चिटींग आणि मागीर झगडी मारता ती क्रोधा पेटल्या घेती जीव एकाचा हें अशी सगळं करता ती कोण आपसांत आमगेलेची सारी म्हळ्यार कलें ते सोंगट्यो तैशा कन्या पुत्र आणि नारी वाटून घेतल्या सारी ह्या तुगल कन्या ही मगल सून हां तर सुन्नेचेरपेक्षा चलयेचेर जी कले करना तिचेर जास्ती प्रिती सुन्नेचेरची के कोंके तिने अशें कल्या केल्यान अरे ती सून एकल्याला वचून सांगूक मग सून एक सम कुळार वता म्हूण हां तरी कल्या कुळार वता ती तू प्रिती वय सगळं प्रीत दिता पण ते एक सम कुळार धांवन वता कल्या म्हळ्यार तिक न्ही मगल चल्ली हांगा कुळार येता तें तिका आवडना म्हळ्यार तुगल चल्ली कुळार येता ते तांकां कशें दिसता ते तुगल चल्ली आसती कुळार आयल्यार चलता आनी तुगल सून आसा ती वय कोणाल पुणी चल्ली आस न्ही तिने कुळार वचूल्यार तुका आवडना म्हळ्यार तशी वांटून घेतल्यात आमी एक सून म्हणू एक चल्ली म्हणू सगळे चली शकल्या जायना ती अभिमान वाहती शिरी देहपांग प्रपंचाचा हे प्रपंचाक सारी पाडतो आणि वय जालें मोन गेले की ते सगळे सारी पाटाचें ते डब्यांत ताजो कसलो उपयोग ना माया ना जाता एवम इतुकी वेढा लाविली ते माया खेळे एकली ही एकलीच माया सगळं खेळ करता ते मायेनेच वारिली पाहिजे माया हे समजून घेवन कांट्यान कांट काडता म्हणटात
एक एक पण कांट तोपता भयंकर. तुकारामाल बायलेक कांट तोपिलो कळ्ळें. तर तावळी तिनकल केलें विठ्ठलागल न्ही बामणागल हें स्मरण केलें. हांव तुजे खातीर जेवण घेवनची आयली बा कांट तोपला कल करचें म्हूण. तरी विठो बू ताका काळजी न्ही. मगल्या हाका तुकारामाक तुक्याक ती जेवण घेवन आयल्या तो उपाशी राबत आनी ही सुद्दां भक्त पतिव्रत ती. तरी तो साधे मनुष्यागल म्हाताऱ्या रूप घेऊन येता. काय झालं वो माये? काय करू गो, काटा टोचला. थांबा हां मी काढतो, इकडे बस. त्या फातरार बसयत तिका आणि थंचोच एक व्हड कांट घेता आणि टुप्प करून तिका कांट तो काढता. तो कांट काडना पडे व्हड कांटय उडयता सान कांटय उडयता आणि तागल कृपा दृश्टीने तो तिगल जखम बरी करता. तशी ही माया, मायेनेची माया बाजू सारका. आणि कड्डेरी बरी मायाय ना जावंका वायट मायाय ना जावंका. आणि आमी परब्रह्मांतू स्वरूपांत एक जावंका. ते माया तोडिता अधिक जडे. आमी ताका खांडून घालचे म्हळ्यार आनी ते पार आसता न्ही, पारद म्हणटा ती मर्क्युरी, ते तो गुपळल्यार ताका धोरू जायना. ताजी आनी सनसन इतली बारीक बारीक ते धोरूक जायना. तशी ती माया ताका थुंटून घालची म्हळ्यार आनी सगळे कडेन पसरता. म्हणून धरिती ते वेडे. धरिता सोडिता ते नातुडे वर्म कळल्या वाचून. आता वर्म कळलें जैसे चक्रव्यूहचे उगवणे, बाहेर येऊनी आत जाणे, का भितरी जाऊन येणे अकस्मात बाहेरी. आमगेले हें जावंक हांवे कले चक्रव्यूहान पळयलो अभिमन्यू जावंक हांवे भायर येवन चक्कळका न्ही. तावळ ते हिन्ने दोरी बांदून दवरलेली खंय सावित्रीने. तशें आमी दोरी बांदून दवरका कळ्ळें. दोरी बांदून दवरका झाडाक आणि ते हें करका. जैसे चक्रव्यूहचे उगवणे, बाहेर येऊनी आत जाणे, का भितरी जाऊन येणे अकस्मात बाहेर. म्हळ्यार आमी वत्तनाची नामस्मरणाची दोरी एक खंयचे तरी आमगेले हाका खांबाक मस्त बांदून दवरता ती. तशें आमगेले मनाक सम बांदून दवरका आनी तें घेवन आमी त्या मायेची मागशी फिरका. आमगेले वेव्हार करता ती चक्रव्यूहांतू प्रपंच करता. सगळं कोण फसयता ती हें करता ती जाल्यार एवरी टायम आमकां त्या वेळार बोर्ड मेळटा की यू आर हियर नाव, यू आर नाव हियर. थंयच्यान रस्तो दिसता. प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा. रामाल नामस्मरण करचें केलें की प्रभात जाता. प्रभात जालें की उजवाड पडता. उजवाड पडले की चक्रवाकावारी दिसता, मार्ग दिसच्या लागता. अरे ते चक्रवाकी झाडाचेर अशी तशी काळखांत हें करतालें खंय बाप आवाज मात्र आयकतालो. फाल जावचे भितर ताका कळटा अरे ही हांगाचे सम. तशी आमकां चक्रव्यूहांतन भायर पडचें जाल्यार अकस्मात बाहेर ती आमकां अकस्मात भायर हाडून घालता. कशी घालता तें आमी प्रार्थना करका. रे अनंता बुद्धिमंता बुद्धी मजला पाक दे, चुकत असली पाऊले जरी मार्ग दे तव धाक दे रे अनंता बुद्धिमंता. तरी हांगात आमी राबया. वेळ जालो 3 मिनिट. हांव पयले चित्तावळ नामस्मरण केलेलें पयलीं सूर केलेलें म्हणून 3 मिनिट जास्ती घेतल्यान ती 1 तास जालो. आतां आमी रामागल प्रार्थना करुया आनी हें सगळें समर्पण करुया त्या रामचरणांचेर, राम लल्लागल चरणांचेर, श्री समर्थ रामरूप जाल्लेल्या समर्थांचेर आनी ते सगळे तत्व तुमगे श्रोत्या भितर आसा. तें सगळें घेवन हांव तुमगेल्या वतीने सगळें थंय अर्पण करता आनी म्हणटा कल्याण करी राम राया कल्याण करी, जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. नमः पार्वती पते हर हर महादेव.